told the government to go ahead and do the process of allotting the share. It means they are taking the applications and things, but not to do the allotment until the final order is. Government is giving full support आमकां आणि म्हाका दिसता hopeful हा by 7th of October the order will be pronounced आणि आमची जे काय allotment चालू केली. सीएम आणि मंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाचेर समाधान उक्तायला. आमचे एजीन did a good job. We can allow the check 7 तारीख जायना फुडें ऑर्डर मेळना फुडें आमी अलाव करता. So government has done process pass जातलो. Yes. 7th is the date, but whatever directions High Court has given, government has to comply. The file is being moved. Honorable Minister for Tourism आता मेवता बसता फास्ट ट्रॅक करून ते 7th पासून सगळे कंप्लीट जाता तशें करता. जाता तितलें बेगीन तांकां दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आनी 7 तारखेकूय आमकां न्याय मेळटलो कोर्टा कडल्यान अशी आमची आशा आहा. मजगती शेक धोरण 2019-2021 कशें मान्य केले ताचेर हायकोर्टान GCZMA कडेन स्पश्टीकरण मागला. CZMP फायनल केल्लो नासतना शेक धोरण चालीक लावंक NGTन स्टे दिल्या म्हूण शेक वांटप आडकलां. 1 ऑक्टोबर सावन टुरिझम सीझन सुरू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी तुकाराम मराठे.